सुरवातेक आमी गीत घेवया A9 पेज नंबर 4 देवा मोगा गायात. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी ते सांस ती मनांत धरात. थोडी जाणां तुमी बर्थडे सेलिब्रेट करतात तर आमी तुमचे पासून मागता आनी हेर तुमची ते सांस ती मनांत धरात. तर आयज आमी बागयोन पेद्रू क्रिझोलॉग धर्मद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त समरुमता. ताणें 500 वर्सां म्हणजे त्या शेगड्यांत खूब मदत केली इगोर्ज्मादीक. रावेनाचो तो बिशप आसलेलो आनी ताका खूब ऑपोजिशनूय आसलेलें आनी एकलो युटिचिस म्हणून बिशप आसलेलो पूण तो जेजू विशीं खूब दुसरे चिंतना मांडटालो. ताका लागून ताका ताणें सारको रिस्केर हाडलो. ताणें खूब ताका त्रास दिले पूण ताणें बरें खूब बरयल्लें आसा. क्रिझोलॉग म्हणजे बऱ्या भांगराच्या उतरांचो. तर ते भाशेन ताणें इगोर्ज्माचें ते सगळें थाऱ्यार हाडलें. आयज आमी निमाणो दीस नोयनाचो समरुमता आनी सांतिनासान आमकां जेजूचो मोग कसो आपणांक जाय तें आमकां शिकयल्लें आसा. तर हो विशय घेवन आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतना ताचे कडेन मागया. आमचें जिवीत उदीकान उदीक जेजूच्या जिविता सारकें घडोवन येवच्या. मिसा आदीं हे मागणें घेवया. सर्वेस्परा देवा आमचे मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन फ्रांसीस शेवेराच्या आपोवणे आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताचे खुर्साचेर नदर ती रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभवर्तमानाचो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकांचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एक चात थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलेपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक भरवंस दितली शुभवर्तमानची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचे भोगसणे मागया. हांव पातकी सुरपू दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुदांचाक वार मारीत सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो.
तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नोस्त्यांचीं भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान, देंवचार. लोवणेचो काळ संवसाराचो शेवट, लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो कोत्तोल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकठ्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्यावरी पोजळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणये तुका क्रिस्तांव. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान सगलें केलां तितलेंय बरें केलां. तर वायट हिंचोत्थान उपजवलें तें आयज तुमी आयकलां. जे आज बोडवे देवा बरोबर आसलेले तांणी देवाचें आयकूंक ना, पूण आपणाचे वस्तुंकी जिवंक लागले. ते देंवचार जाले आनी ते वयथान मागीर संवसारांत आयिल्ले आसा. पूण ते कशे वावुरतात ओतमेनूय ते. आतां आमी कुडींत आसा पूण ते ओतम्यांत भोंवतात सगल्याक. खुंयसर आमकां ताचो अणभव घडटा. आमच्या चिंतनांनी चिंतनां आमचीं देवा सावन उपजोंक जाय. तर आमी तो देवाक एकवटून आसत जाल्यार ती देवासून उपजवतलीं. आमी तर आपलेपणांत जियेत जाल्यार देंवचार मागीर आमचे शिंवोन आमकां आपलीं चिंतनां घालता आनी आमी ताची चिंतनां तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. आमकां दिसता की ताचे वाटेन गेल्यार आमकां खूब दादोसकाय मेळटली, आमी बरीं आसतल्या, हे भाशेन तो आमकां फुसलायता आनी आमी ते भाशेन करूंक लागता. देवाची वाट आमी सोडटा. तर हें भितरल्यान घडटा आनी हें आयज आमकां स्पश्टपणेन जेजून सांगलां. कोण वोंपता आनी कोण लुंवता, कोण येतात मागीर कशे भाशेन जातलें शेवटाक, हें सगळें सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाच्या एकवटान जियेता तेन्ना सदांच आमचीं उतरां कोन्यो आमचेसून उपजवना, ती जेजूसान उपजवता. ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. आनी असलें जालें की ना आमी कोन्यांनी देवाचो मोग एकामेकाक दाखयतले. आनी कोन्यांनी दाखयता जाल्यार खुर्साच्या त्या प्रेरणान आमी कोत्तेल्या. खुर्सार कितें जाता, आमकां खूब कश्ट दोग सोंसचें पडटा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना आमचें सगळें सोडटा आनी दुसऱ्यांचें आमी पळयता. दुसऱ्यां पासून आमी वावुरता. हे भाशेन आमी त्याग कोत्ता आमच्या आवडीचो आनी दुसऱ्यांक पावता. पूण हें जाणो जावया की जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना आमकांच आमी दोबरादायेन मदत कोत्ता. कित्याक जें आमी दुसऱ्यांक दिता तितलें देव आमकां आनिकूय दिवंक लागता. एका कपांत च्या आसली, दूद आसलें वो कितें आसलें जाल्यार तें आमी ओतूंक जाय भायर, तेन्नाच की तें पोत्तून भरूंक जाता की ना. तेच भाशेन आमचीं उतरां कोन्यो बऱ्यो दुसऱ्यांक दिवंक लागलीं की ना मागीर बरें आनिकूय उपजोंक लागता. कित्याक देव आमचे भितर आसा आनी तो आमकां आनिकूय खूब दिवंक लागता. हे भाशेन आमी केन्नाच भिवंक फावना आनी जितली आमी दिता तितली आमी बरीं जावंक लागतल्या. हे भाशेन सांतिनास आपले पासत जियेतालो. आपली वडवीक मागीर हें सगळें ताणें सोडलें जेन्ना ताका जेजूचो अणभव घडलो. आनी ते बेरेन सान तो आपले पासत न्हय, तो दुसऱ्यां पासत वावरूंक लागलो. फ्रांसीस शावेर पियर फाव्र ताच्या रुमांत जियेताले पारिसाक.
तांकांय ताणें जेजूची बरी खबर सांगली. पियर फावरो म्हणून तूं रोखडोच ताच्या वाटेन गेलो आनी ताचो मार्ग ताणें पत्करलो. म्हणजे जेजूक कशे भशेन अणभवून जेजूचें सगळें फुडें व्हरूंक जाय आनी तो रोखडोच पाद्री जालो. त्या 5-6 जाण आसलेले तांचे मदें तो पयलो पाद्री जालो, पारिसाकूच. म्हणटच हे भाशेन ताचें जिवीत. पूण फ्रांसीस शावेराक बरो वेळ लागलो, कित्याक तो आपल्या वाद्याचो आसलेलो. पूण हळू हळू ताणें देवाचो मोग ताच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान अणभवलो आनी मागीर ताचें परिवर्तन जावंक लागलें. आनी तो इतलो दुखीवंत जालो, कित्याक इतलें ताणें रेजिस्टन्स दिल्लें की तो मागीर सगळेंच जेजूक दिवन ताणें उत्तम तरेन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान चाललें. आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो हे भाशेन हांगसर आमचे मदें आसा. कित्याक तो जेजूच्या मोगाचो आत्यार जालो आनी आयज पर्यंत आसा. सो जेन्ना आमी निस्वार्थीपणान जियेता, दुसऱ्यांचे पासत आमी वावुरता, पूण हो वावर बरो तो आमचे वस्तूंकी न्हय, पूण जेजूच्या एकवटान रावन कोत्ता तेन्ना तो बरो जावंक लागता. तो देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागता आनी जेजू सारके आमी उदीक जाता. हें आमचें सगळें घडच्याक सदांच मागण्यांत रावची. आमची चिंतना, आमची भावना आसा ती जेजूच्या नांवान भायर काडची आनी जेजूची चिंतना, उतरां, कोन्यो आमी पत्करच्यो. आनी हे भाशेन रातची 5 मिनट तरी हे भाशेन सारीत रातभर जेजू आमचें सगळें वावुरतलो, आमकां थाऱ्यार हाडटलो, आमच्यो पातकी चाली आसा त्यो काडून उडयतलो. आनी सकाळीं उठली की ना ताका एकवटान रावली की ताची चाल आमचें सगळें घडोवन येवंक लागता आनी दीसभर मागीर ताचे सारकी आमी बरीं उतरां, बऱ्यो कोन्यो, बऱ्यो आमी करूंक लागता. कशें पूण जेजूच्या एकवटान रावन, आमचे वस्तुंकी न्हय. हे भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक आमकां सांतिनासान आपल्या जिवितांतल्यान प्रेरणा दिल्ली आसा. आनी ताचें जिवीत पळोवन ताका खूब उत्तेजन मेळ्ळें आनी सांत फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तर आमी आतां आमच्या हात अशें वटेंत दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता, पांयांची बोटां सुतान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. बरें, वायट आनी कितें आहा तितलें सगळें ताच्या नांवान भायर काडलें, ताचें दवरलें, तो रोखडेंच नितळ करून दिता आमकां आनी आमचें जिवीत ताच्या बरेपणान भरून काडटा. हे परी आमचें जिवीत आतां घडोवन येवंक आमी देवाक दिनवासया आनी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पया. हे बेठवणी वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C14, पेज नंबर 34, देणी आमची. Sweetheart, Gormon, Pradon Magda, Govauno, Altrar Harda, Nakatsoros, Somorbida, Amche Sukta, Sorbidoida, Manon Gemon, Vinod Korta, Deni Amchi, Betong Harta, Amchi, Kalza, Dadon Gata, Amchi Monan, Dukor Pita, Swikar, Gormon, Pradon Magda. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तुसनी जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुरगींचे बापा, भाग्यवंत पेद्रू
पेद्रू क्रिसोगोल्याच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योजना समर्पिता तिची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचे सर्वेस तुका समर्पून दिता हे आमी आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदारा आनी जासनाच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सोबें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांचे पुनर्जिवनाचें इनाम तुज्यांच देण्याचो मुकूट पृथ्वीमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार पवित्र सुबे खातीर तांचे मागणे आमचे असोक्तायक धीर आनी गोठाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हड्या मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolmaranzo sorvis portum. Zorganizo salvola tuja vojvovan, usorgi tukazoj zoj. Sorvis porači, navieta takazoj, usorgi tukazoj zoj. बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुढीं जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक करोराचें रगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गूट पोरगोटुया Sumia Jesu, ami hondo kata, ani kachitle pieta. Title bauti, tu voi bawang Yesor, ami tuche moron por kota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणवणी सोडून शिकाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलरचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा सिम्या आमच्या आदारी बापा आसत आनी सगळ्या सांत भक्तां सांग
सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावामणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें बोडजडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व कारें तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ताचे दोरदांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ झुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव मोग कोत्ता. जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D47 पेज नंबर 75 जोय प्रिती मोग वाचता. Zoe pretty moog was the,
मागुया. देवा आमचे सुर्गींचे बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय, तोच आमचो गुरू, ताचे शिश्य आमकां करूं, तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितमोगाच्या कोन्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत पेद्रू कुजोगणाच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. दोयलाच्या भाग्यवंतीन आसा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल तुजें संवसारीक जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सोबेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडून हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंतीन आसा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव तें दिता कित्याक तें सगळें तुजें. तुजी खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इन आसा इश्टा जेजूच्या. आमी तिसरो श्लोक गायतले.